either you be with the ruling or you be with the opposition. आमचे ऑपोजिशनान 8 काँग्रेस आणि 1 गोवा फॉर्वर्ड 9 आसात आणि दुसरो एकूच आशिल्लो नॅशनल पार्टीचो दे हॅव गॉन टुवर्ड्स द रुलींग पार्टी. सो आतां सिद्ध जाता की हे बी टीम ऑफ BJP गव्हर्नमेंट हे गोंयचे जनतेन हाजेर विचार करपाची गरज आसा. तुम्ही पण कितें उलयल्लें बीन तांचे कडेन नॅशनल पार्टी कडेन आमच्या वांगडा सपोर्ट करता? नो दे वर नेवर विथ अस बिकॉज आप आमच्या बरोबर केन्नाच ना बिकॉज दे हॅव डिसायडेड टू गो अपार्ट फ्रॉम द नॅशनलाक तेमी आमचे काँग्रेसा बरोबर जायते विरोध केलो आनी जायते दे आर ओनली अटॅकिंग काँग्रेस. ते आज पयले जाल्यार आम आदमी पार्टी दे ओनली अटॅक काँग्रेस नॉट द रुलींग पार्टी. जे ब्रास जुमला पार्टीचे सरकार आज कशें हो सरकार चलता कितें चलता ते आख्खे जनतेक खबर आसा. पूण आज ही पार्टी तांकां अटॅक करिना आनी आज सिद्ध जाता की दे आर विथ द BJP. अकॉर्डिंग टू यू डू यू फील की काँग्रेसच्या कोण तरी तोडच्यान बी मारलां अशें तुमकां जस्ट? देर इज नो चान्स बिकॉज वी ऑल टुगेदर सगळे आमच्या बरोबर आसा.